तरी प्रथम हांव सगळे गोंयकार खास करून फोंड्याचे आमचे सगळे लोक आसा तांकां हांव गुडी पाडवा नव्या वर्साची शुभेच्छा दिता। आनी तरी प्रथम हांव आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, तशेंच आमचे अमित शाहजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद नाईक आनी आमचे खासदार राज्यसभेचे श्री सदानंद शेट तानावडे, हांकां सगळ्यांत पयलीं हांव तांचे आभार मानता की आज म्हाका ही टिकेट फोंड्याची दिली म्हणून। आनी आज आतां हांव सगळे कार्यकर्ते आमचे आनी पार्टीचे प्रमुख जे आमचे लिडर आसा तेंचे हांव आभार मानता। आनी ही जी म्हाज्या वडिलांची जी म्हाका सीट बाय इलेक्शन जे म्हाका हांगा सीट मेळ्ळा ते म्हाज्या वडिलांचे जे जे काम तेणी काम केल्लें तेंचे हांव फुडें व्हरपाक ही म्हाका एक बरी संदी, आनी जी संदी मेळ्ळा हांव भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचे सगळे लिडर हेंचे हांव आभार मानता। आनी लोकांनी अशेंच म्हाका जे म्हाज्या वडिलांक तेणी इतले वर्सां 30-40 वर्सां 35 ते 40 वर्सां ते राजकारणांत आशिल्ले तांकां असो सपोर्ट दिलो, तसोच म्हाकाय लोकांनी असोच सपोर्ट दिवचो आनी आमची म्हाज्या वडिलांची जी कामां हांव फुडें व्हरतलो आनी फुडेंय लोकांनी म्हाका असोच आशिर्वाद दिवचो, म्हाका सपोर्ट करचो इतल्या लोकां कडेन मागता। म्हाजे वडील श्री रवी नायक लेट स्वर्गवासी रवी नायक हेंची जी कामां जी आशिल्ली ती आमी आतां फुडें आमची चालूच आसा। आमी खूब थोडी उद्घाटनां जाली, थोडे फावंडेशन स्टोनी आमी घातले। सो तेजी जी कामां आसा हे म्हाका दिसता ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरता आनी हे करता आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर MLA आनी पार्टीचे सगळे आमकां ते हाका सपोर्ट करता म्हणून आमी इतलीशीं कामां करपाक पावले आनी सगळीं कामां हांगा जातली। आमी जेन्ना पळयता की नांव एक येतालें अपूर दळवी म्हणून रेसीक आसा म्हणून जरी टॉय डेव्हलपमेंट आनी हितून कामां करता म्हणून कशें त्या हितून तुमकां कितें पळयता? ना हे हांवें पयलीं सांगलें की पार्टी डिसायड करतली, आमी खूब इच्छूक उमेदवार आशिल्ले पूण पार्टी जे डिसायड करता ते फायनल। सो हांवें पयलीं सांगलें की हांव पार्टी जे डिसायड करतले ते आमी मान्य करपाक जाय आनी त्या हातून हांव पार्टीचे डिसिप्लीन आमी पाळटले म्हणून हांव आतां पयलीं सांगतालो की जे पार्टी डिसायड करता ते आमकां फायनल आसता। पूण हितून आतां जेन्ना तुमकां टिकेट ऑफिशियली डिक्लेअर जालें फाटल्या दिसांनी अपूर दळवी देऊन आपणाचो जीव लगातार करून तुमकां यू एक्सपेक्ट दॅट ही वील ऑल्सो सपोर्ट यू और इट इज बिकॉज इज अ पार्टी मेंबर यू फील दॅट तुजो सपोर्ट आसतलो तुका? ना, म्हाका सपोर्ट ताजो आसतलो। आमी सगळे पळय इच्छूक सगळे आसता पूण आमी एज अ पार्टी ते BJP पार्टी आमी सगळे एक आसा आनी आतां आमी सगळे एक जावन आमी हो सीट जिखपाक आमी सगळें काम करता। हाऊ डू यू सी द ओपोनंट कॅन्डिडेट जो कितन भाटीकार आसा जो म्हज्या पक्षा कडेन नातें भरपूर लागीं आशिल्लें तो सदांच अजुनूय म्हणटा की सुदीर ढवळीकर म्हजो आयडल पूण आतां काँग्रेसान आसा, सो आयडल आसलो तो काँग्रेसान आसा। सो हाऊ डू यू सी दॅट? सी आतां ऑलरेडी आमी BJP MGP युती आसा। सो आनी सुदीर ढवळीकर बाबा जे मिनिस्टर पावर आसा तेणी ऑलरेडी सांगत आसा ते प्लेसार काल म्हाका सांगलां की आमी युतीन आसा आनी आमी BJP कॅन्डिडेट सपोर्ट करतले आनी तेणी क्लियर सांगलें। सो हातून आनी म्हाका दिसता प्रश्न आनी तुमकां पात्रांवांची तुका दिसता अजुनूय सिंपथी लोकां मदें उरल्या हो इलेक्शन मातशें बेगीन जावंक जाय बिकॉज ऑलमोस्ट 6 months सी म्हाजे वडील स्वर्गवासी रवी नायक इतले वर्सां राजकारणांत आसा तेणें खूब कार्य केलां। सो तेंचे कार्य जे कार्य केलां तेका लोकांनी सदांच पाठिंबो दिला आनी आमी पळयलां जशे लोक तेंकां मेळपा येताले तेंचेर विश्वास दवरून ते इतले वर्सां तांकां आमदार केलो, खासदारय जाले। सो म्हाका दिसता हे सगळे तेंचे जे लिगसी आसा तेंचे जे काम आसा ते म्हाका व्हडून हेल्प जातले आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका लोकूय म्हाका सगळे सपोर्ट करतले।